नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार तालुक्याचे ग्रामीण भाग जावन आशिल्ले चित्ताकुला, माजाळी, मुडगेरी, घाडसाई, कद्रा, मल्लापूर ग्रामपंचायती भागाच्या विद्यासंस्थेक विद्यार्थीक अनुकूलता जाऊ सारखे KSRTC बस राष्ट्रीय महामार्गाच्यान संचार करचे बदलाक कारवार काजूबाग मार्गान संचार करूक जाय म्हण माजी आमदार सतीश सैलेमी KSRTC बस थांबोवन KSRTC कर्मचारी कडेन विनंती केले। कारवार कुडीबाग रस्त्यार युनिटी हायस्कूल, सरकारी कॉलेज, सेंट जोसेफ शाळा कॉलेज आसात। हांगा कितलेशे विद्यार्थी शिक्षण शिकतात। काळी न्हंयच्या किनाऱ्याचे ग्रामीण भागातले विद्यार्थी सरकारी बसाचेर संचार करतात, जाल्यार सरकारी बस राष्ट्रीय महामार्गान संचार करता। तेजेन विद्यार्थीक कॉलेज शाळापर्यंत महामार्गाच्यान चलतेत वयची परिस्थिती आसा। तेजेन KSRTC बस शहर आणि ग्रामीण भागाच्या रस्त्यान संचार करूंक क्रम घेया म्हण पालकान माजी आमदार सतीश सैलेमी कडेन विनंती केल्ली। शुक्रवाराक सकाळी माजी MLA सतीश सैलेमी आपले आप्त लोकां बरा मेळन सरकारी बस थांबोवन महामार्गाच्यान संचार करचे बदलाक आयस फॅक्टरीच्यान संचार करूंक विनंती केले। सतीश सैलेमी गेल्या ह्या कार्याक सार्वजनिकान हर्ष व्यक्त केला। बस तुमसाठी कॉलेजा बरा अनुकूल जाऊसाठी भितरल्यान सेंट जोसेफाक वयसाठी केला आयच्यान कळ्ळें। चिखले हॉस्पिटला कडेन आयच्यान गाडी आसा पळय तुमगे कॉलेजा खंयच्यान वयतली कळ्ळें तुका। आर्ट्स एंड सायन्स युनिटी हायस्कूल मागीर नंतर तुगे गव्हर्नमेंट PU कॉलेज कशें वयतले खंयच्यान सांगा ओल्ड पयलीं वयतालो पळय अर्जुन टॉकीच्या खंयच्यान आनी एकादे तर तुमी थांबेल ना जाल्यार तुमी आमकां सांगूं जाय मातसो नंबर खबर ना म्हाका सांग नंबर फोन नंबर नोट मोबाईल ओपन नाही ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹೈವೇಯಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದು यल्लापूर तालुक्याच्या अरबैल लागीच्या पणसगुळी ब्रिजावेल्यान गंगावळी न्हंयत पडिल्ले लॉरीच्या नापत्ते जाल्लो संदीप हेमगेले मृतदेह शुक्रवाराक पत्ते लागले। चिर्या फातर खालीकन वापस येतना लॉरी गंगावळी न्हंयच्या उदकांत पडिली आणि लॉरीत आशिल्ले 6 लोकांपैकी 5 लोकांले रक्षण केल्ले आणि एक व्यक्ती उदकांत ना जाल्लो। तेगेले शोध कार्य गेल्ले 3 दिसाच्यान सुरू आशिल्ले। शुक्रवाराक तेगेले मृतदेह पत्तो लागलो। लॉरी उदकांत पडले नापत्ते जाल्लो संदीप लॉरीत उरतलो असो अंदाज आशिल्लो, पण ब्रेस्ताराक लॉरी वयर काडली पण तेगेलो पत्तो लागलो नाशिल्लो। शुक्रवाराक गंगावळी न्हंयत तेगेले मृतदेह मेळ्ळे। कारवार तालुक्याच्या शेजवाड 110 kV विद्युत उपकेंद्रात दुरुस्त कार्य करचे आशिल्ल्यान ऑगस्ट 29 तारखेक सोमाराक पॉवर कट जातलो। कारवार शहराच्या KHB रस्तो, तेलंग रस्तो, नननगद्दा, सुंकेरी, शिरवाड इंडस्ट्रियल फीडर प्रदेशात सोमाराक सकाळी 10 वाजता ते दनपारा 1 वाजेपर्यंत पॉवर कट जातलो। या वेळाचेर ग्राहकांन सहकार्य दिवूंक जाय म्हणून शेजवाड 110 kV विद्युत उपकेंद्राचे अधिकारीन सांगला। वीरशैव लिंगायत समाज आमकां मागासवर्गीय SC जातीक मेळोवंक जाय म्हूण करत आशिल्ल्या आंदोलनाक राज्य सरकारान मान्यता दिवंक जायना। हेचे संबंध ऑगस्ट 30 तारखेक कारवार जिल्हाधिकारी कचेरी घेराव घालून स्ट्रायक करतले म्हूण कर्नाटक दलित संघर्ष समितीचे राज्य संघटना संचालक S फकीरप्पा हेमी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात शुक्रवाराक पत्रकारां बरा उलयले S फकीरप्पा राज्यात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीन बलशाली जावन आशिल्ले पैकी वीरशैव लिंगायत समाज एक जावन आसा। असले लोकांन सद्याक नकली कास्ट सर्टिफिकेट करून घेयलात। आता लिगली मागासवर्गीय SC जातीक मेळोवंक जाय म्हणून आग्रह करतात। हेजेन खरे दलित लोकांक रिझर्वेशनाक समस्या जाता। लिंगायत मूळ ब्राह्मण समाजाचे जावन आसात। दलित लोकांक आपूण सुद्धा घेनात, पण सरकारी सवलतीसाठी SC जावूक प्रयत्न करचे हास्यास्पद। आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीन फाटी आशिल्ले SC ST लोकांक रिझर्वेशन वाडोवंक जाय म्हूण आंदोलन करतेत आशिल्ल्या परिस्थितीत लिंगायताक SCत मेळयल्यार घाव्याचेर मीठ चोळिल्ल्या सारखे जातले म्हूण तेमी सांगले। कर्नाटक दलित संघर्ष समितीचे मंजुनाथ हळ्ळेर, HK शिवानंद, बसवराज, संगमेश्वर, मंजुनाथ आगेर, हनुमंत कट्टीमनी ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। अन्याय ಮತ್ತು ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ।
ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಏನು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮಠಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಗುಲಾಮರ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड योर होम. सद्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमकां घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फॅन, वॉटर हिटर, कूलर असे तुमकां जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा. तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट दिया. स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 4, साई लक्ष्मी टॉवर, अपोजिट शिवाजी कॉलेज, सदाशिवगड, कारवार. कॉन्टॅक्ट नंबर 0899256369. मोबाईल नंबर 7757952622. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांना खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते असतात व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. न्यायाधीशालय क्लस्टर स्तराचे ट्रेनिंग कार्यशाळा सप्टेंबर 4 तारखेक म्हणल्यार आयतारा कारवार शहरात जातली. ताका लागून आयताराक जावचो बाजार सप्टेंबर 3 तारीख शेनवारा करूंक ठरयला. सप्टेंबर 3 तारखेक मात्र बाजार जातलो आणि व्यापार करूंक अवकाश उरतलो. आयताराक म्हणल्यार सप्टेंबर 4 तारखेक खंयच्या कारणान बाजाराक अवकाश ना. व्यापारी लोकांन आणि तशेंच सार्वजनिकान सहकार करूंक जाय म्हणून नगरसभा आयुक्त RP नायक हेमी सांगला. अलग अलग मागणी पूर्ण करूंक जाय म्हण आग्रह करून जिल्हा सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर संघान कारवार शहराच्या जिल्हाधिकारी कचेरी समोर शुक्रवाराक प्रोटेस्ट केले आणि नंतर जिल्हाधिकारी मार्फत सरकाराक आणि राज्यपालाक अर्ज दिले. कर्नाटक सरकारालो आणि उच्च न्यायालयाचो आदेश उल्लंघन करून आपयले पॅकेज कामगारी टेंडर रद्द करूंक जाय. KRIDL आणि KRRDL तशेंच निर्मिती केंद्रां कामगारी दिनासतना ट्रान्सपरंट टेंडर आपोवन कामगारी करूंक जाय म्हण तेमी आग्रह केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात हजारांशी नोंदणूक जाल्ले कॉन्ट्रॅक्टर आसात. बारीक बारीक किमतीचे अलग अलग कामगारी एक कडेन करून करोडांची रुपये किमतीचे टेंडर आपयल्यान स्थानिक कॉन्ट्रॅक्टराक अन्याय जाता आणि हेजेन भ्रष्टाचाराक वाट करून दिलेस जाता. तेजेन कामगारी करूंक खूब दिवस वयता आणि सुदारणेक बी फाटी जाता. राज्य सरकाराल्या आर्थिक विभागाच्या अपर मुख्य कार्यदर्शीन दिल्ल्या आदेशात पॅकेज किंमत 100 लाख रुपये म्हणल्यार 1 करोड किंता जास्त रावूंक जायना अशें स्पश्ट सांगला. कर्नाटकाच्या उच्च न्यायालयान सुद्धा अशेंच सूचन दिला जाल्यार हो आदेश उल्लंघन करतात अशें सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेन सांगले.
ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಇದರಿಂದ 2 ವರ್ಷ ನಾವು आमकां काम जाय. आमगेले कॉन्ट्रॅक्टर हजारांनी आसात आमगेले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात. आमकां काम जाय. हे काम कितें करूं लागला, सगळे काम ल्हान ल्हान काम 25 लाखाचे, 10 लाखाचे, 20 लाखाचे, 50 लाखाचे हे काम सगळे एक कडे करून घेवन पॅकेज करून दिवू लागला. एक जालें. आनी लँड आर्मी म्हणून पयलें नांव आशिल्लें ते लँड आर्मी बोगस काम करता म्हणून सांगून नांव वायट जावन तें नांव KRIDL म्हणून केलां आनी निर्मिती म्हणून केलां. तांकां एका एक टोटल हांगा आमगेले क्षेत्राचे जो काम आसा सगळे तांकां दिवूं लागला. आतां ऑलरेडी आमगेले कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्र ते 62 crores काम तांकां ऑर्डर केला. तेमी एडवान्स पयशे घातले शिवाय गव्हर्मेंट तेमी काम करना. तांकां ऑर्डर केला तरी काम सुरू केलें ना. आनी तेंगेले कडेन एक पिकास ना, एक बुट्टी ना आनी कांय ना. फक्त आख्खे जिल्ल्या भितर 6 लोक तांकां कामां आसा ते बी सारण मारतले धरून. आनी आमगेले कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा जिल्हा पंचायत इंजिनियरींग 2 डिविजन आसा आनी 140 लोक दोनी डिविजनाक मेळून काम करता. आनी थंय आमी कितें सांगता आसा तुमी टेंडर आपया, ट्रान्सपरन्सी एक्टा प्रमाणे तुमी टेंडर आपया आनी दिया. कोणाक आमकां थंय अमकें दिया म्हूण सांगना आमी, पूण एक ट्रान्सपरन्सी जावन एक टेंडर आपया, सगळें काम दिया. आमकां मात्र आमी काम करून 2-2 वर्स 3-3 वर्स वरस घडले बिल्लाक आमी वेट करूं जाय. आनी KRIDL आनी निर्मितीक एडवान्स पेमेंट तुमी करता, हे कसले न्याय आसा आमकां. आनी तेंगे कडेन कोण कामाक कोण येना. आनी तेमी कितें करता, खंयच्याय कार्यकर्ताक आनी कोणाक आपोवन घेवन काम करता, तेंगे कडेन काम करून घेतात. हे पयशे खावच्याक आनीक मुखवाड हे इतलेच शिवाय आनी कांय ना. आनी आमगेले पेमेंट हजारांचे 100 सुमार 500 कोटी वयर पेंडींग आसा बील काम केल्लें. अजून पेंडींग बील आमकां अजुनूय मेळना. आनी पॅकेज सिस्टम करता आसा तो पॅकेज सिस्टम हे करूं जाय. आनी GSTचे प्रॉब्लम आसा. GST 12 आशिल्ले 18 जाले. हे कटाव जाते आसा. ते आमकां खूब प्रॉब्लम जाते आसा. हे अनेक आमगेले डिमांड्स आसा. ताका लागून आमी सांकेतीक धरणी केला आनी सरकारान ऑर्डर केला पॅकेज करूं जायना म्हणून. ऑर्डर केला 100 लाखा वयर पॅकेज करूं जायना म्हणून. हायकोर्ट ऑर्डर केला 100 लाखाच्या वयर 1 कोटी वयर पॅकेज करचें जायना म्हणून. तरी आसतना आमी DCक 2-2 फावटी कोर्टाचे हायकोर्टाचे ऑर्डर आनी सरकाराचे ऑर्डर दोनी दिवन मनवी दिल्यार सुद्दां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाता. हे धिक्कार करून घेवन आमी 20 तारखेक टेंडर आपयला परत. आमी खंय उरले, आमी कोणा कडेन वयतले. कोर्टाच्या आदेशाक सुद्दां कॅर करना जाला. तशें म्हणून आमी धरणी करता आसा. समान मनाचे आणि समान विचाराचे सगळे मेळून भयानक शॉर्ट फिल्म निर्मित केला म्हण निर्देशक संदेश नायक हेमी सांगले. कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले संदेश नायक 5 जून अशें चित्रपटाक नांव दवरलां. ऑगस्ट 28 तारखेक प्रोविजो यूट्यूबात रिलीज जातलो. कारवार शहराच्या अज्वी रेस्टॉरंट, गडवाड ब्रिज, सदाशिवगड आणि गोवा भागात हे चित्रपट चित्रीकरण झाला. 5 जून हे चित्रपट हिंदी भाषेत आसा. संदेश नायक हेमी निर्देशन केलात. समीक्षा सहाय्यक निर्देशक राहुल माळशेकर आणि सहना गुंगी प्रमुख पात्रात अभिनय केलात. संदेश नायक, सोनम वड्डर, रिचल बांदेकर, राजेश बांदेकर, सूरज शिरोडकर, मालतेश कुडाळकर, आदर्श कृष्णापूर, मंदार वेर्णेकर, प्रियांका नायक भूमिकेत आसात. संदेश हेमी आतापर्यंत खूब इतले चित्रपट निर्मित केलात. बरी बरी चित्रकथा दृश्यात हाडलात. 5 जून चित्रपटाचो दुसरे भाग सुद्धा निर्मित करूक तयारी केला अशें तेमी सांगले. हांव संदेश नायक म्हणून सांगून हांव रायट केलें आनी डायरेक्ट केलें फिल्म येता आसा 5 जून. हे हिंदी फिल्म आसा. हाजे पार्ट 1 संडे रिलीज जाता, येवचे संडे. तुमी सगळे लोक पळया आनीक बरें एंटरटेनमेंट केल्या आनीक म्हाका सपोर्ट करा की हांव सगळे कारवारचेच सगळे सीन दवरून शूट करता आसा. म्हळ्यार मेन इम्पॉर्टंट जो कारवार सीन आसा पळय ते सगळे हांव हायलायट करूं. कित्याक म्हणल्यार गोवा भितर नातल्यार भायर सायड खूब शूट जाता आसात. कारवारा भितर खंयचे शूट जायना.
तसो म्हण हांव कारवारचे सीन इम्पॉर्टंट सीन हांव न्ही भायर लोकांक न्ही जास्त हे म्हागेले फिल्मा माध्यमांतल्यान भायर वचून लोकांक कळूं म्हूण सांगून हांव हे शूट ऑलरेडी कारवार केल्लो आसा आनी सगळे आर्टिस्ट जो आसा पळय तुमगे कारवारचेच थोडे स्टुडंट्स आसा थोडे लोक व्हड आसा थोडे पोरां आसा सगळे कारवारचेच आसा तुमी पळोवन तुमी तेमकां सपोर्ट करा आनी आमी सपोर्ट करा आनी नेक्स्ट फिल्माक न्ही आमी तुमकां कोण आर्टिस्ट आसा तुमकां कोण डान्सर रावूं कोण एक्टर्स रावूं कोण आर्टिस्ट रावूं तुमकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करा नेक्स्ट फिल्मा बी हांव तुमकां 100% चान्स दिता आनी म्हागेले जो यूट्यूब चॅनल हे रिलीज जाता आसा ते यूट्यूब चॅनल नांव माय प्रोविसो हे संडे सांजचे रिलीज जातले आयज इतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी देव बरें करूं कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आनी डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.